गोंय साधन सुविधा महामंडळा वतीन दिवचले सरकारी केंद्र शाळे खातीर नवीन इमारत बांदतात। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी बुधवारा GSIDCच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बांदकाम चालू आशिल्ल्या इमारत प्रकल्पाची पळोवणी केली। ह्या इमारतीचे काम पुराय करून येता त्या मे म्हयन्याच्या निमण्या सप्तका मेरेन इमारत ताब्यात दिवपाचे उतर कॉन्ट्रॅक्टरान आमदारांक दिला। तशेंच ह्या इमारतीचे काम बेगोबेग पुराय करपाचे निर्देश तांणी संबंधितांक दिले। शाळा वेवस्थापन समितीचे वांगडी श्रीकृष्ण धोंड हांणी येता त्या शिक्षणीक वर्सात नवीन इमारतीत वर्ग सुरू जातले असो विश्वास उक्तायला। आता गव्हर्मेंट हायस्कूल जे आमी नवीन बिल्डिंग बांदपाक घेतलेली आसा, जवळ जवळ लॉकडावना पयलीं आमी वर्सभर काम सुरू केल्लें फावंडेशन घालून, आनी लॉकडावनाक लागून मातशे थोडेशे डिले जाले। तरी आता 30 मे पर्यंत आमकां बिल्डिंग हँडओवर करता अशें म्हणून आश्वासन कॉन्ट्रॅक्टरान दिलां। आनी आयज आमदारान स्पेशल विजीट दिली हांगासर आमचे डॉक्टर शेटयेन, आनी स्पेशल विजीटांनी सगळें इन्स्पेक्शन केलां आनी अश्युरन्स दिला कॉन्ट्रॅक्टरान की आनी GSIDCचो ऑफिसर आसलो तांच्यांनी विश्वनाथन तांच्यांनी अश्युरन्स दिला की 30 मे पर्यंत हँडओवर करता आमकां सगळें फिनिशींग करून। आनी येता त्या एकाडेमीक इयराक जुना पासून हांगा नव्या बिल्डिंगेन आमचें स्कूल स्टार्ट जावपाची अशी अपेक्षा आसा।